Good morning guys, welcome to my new vlog. कशी तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाशेन हांव अलिशा आनी हो चोय टायगर आमी बरे आहाय. सो गायज चोयला आसतलो तुमकां सकाळ फुडें टायगर मुज बाबू आहा. सो गायज तो रावता उठत काय मू हांव उठल म्हणटर तो म्हज्या फाटले आख्खो शेपडी अशी भोंवता. सो गायज अर्ली मॉर्निंग आमी तुमकां इले गुड मॉर्निंग म्हणपाक. ओके सो टायगर वॉन्ट टू से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग माय बॉय. Say good morning my boy. Good morning everyone. कशें आहे तुम्ही सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू तेच भाशेन हांव टायगर मामा आनी दादा आमी आहाय बरी. गुड बॉय. सो गायस पयलीं सद्या या कोरया ब्रेकफास्ट आनी चोया किचनाक कितें आहा तें. म्हाका आयज गायज एग्स खावपा नाकाय कित्याक डेली एग्स खायन खायन मातशें बेजार येयलीशी. सो आयज म्हाका बेश्टें डिफरंट कितें खावपा जाय. ओके सो पॉरिज खातलो बट इंस्टेड ऑफ एग्स आनी कितें मेळटा जाचुया लायक जॅम बटर टोस्ट वो आनी कितें ऑप्शन आहा जाल्यार. ओके सो पयलीं सद्या या किचनाक आनी चोया कितें आहा आनी कितें आनी तुमकांय दाखोया. ओके कम बॉय. आनी गायज ब्रेकफास्ट कोशनी आदी न्हू तुमकां दाखोया म्हणलो पयलो बारीकसो वेदर. ओके चोवपा शकताय गायज आयज वेदर मातशें बरो आहा. ओके म्हाका दिसता बरें वत येतलें आयज वत येयलें म्हणटरी बरें दिसता. आनीक हय गायज उरलो तुमकां हांव मागीर दाखयता. पयलीं सद्या आमी करुया ब्रेकफास्ट आनी याचोय गायज फ्लायट कितको वयताय ते मातशें क्लाउडी आहा इतलें दिसती पडनाय फ्लायट. सो या पयलो ब्रेकफास्ट करुया आनी तुमकांय दाखयया. सो गायज पयलीं सद्या म्हाका पॉरिश गायल्या पॉरिश खातलो. सो गायज म्हगेली पॉरिश जाली रेडी. पॉरिश सायडीन दवरया आनीक मुगेले सेकंड ब्रेकफास्ट कितें आहा तें तुमकां दाखयता. ओके सो ब्रेकफास्ट आहा मुगेले पेपरोनी. ओके पेपरोनी आनी चेरिजोस. ओके सो गायज आयज ब्रेकफास्ट बरो ब्रेड घान पेपरोनी आनी चेरिजोस खाया कित्याक डेली बॉइल्ड एग खायन म्हाका बेजार येशिल्ली. तुमकां सांगला हांवें कितें. सो मातशें चेंज करुया न्हू नाजाल्यार तांती खावपाची बंद करीत मगो. सो बऱ्यो सँडवीच करता आनीक बरो पयलो बटर लाया ब्रेडाक आनी मागीर चेरिजोस घालया आनी बरी सँडवीच करुया. सो गायज चोवपा शकताय हांवें ती मायक्रो घायली न्हू चेरिजोस. सो ती बरी जाली गरम गरम. एक्चुली ती ऑलरेडी कूक आसताय सो मातशें मायक्रो घालून गरम केल्यार बरी लागताय ती. ओके सो करुया आतां तेजी सँडवीच. सो गायज आतां तितून घालया बरी चेरिजोस आनी एवढ्या 2 पेपरोनी 3 घालया गायज बरी लागताय ती म्हाका. ओके सो दॅट्स इट गायज चलत आसतलो तुमी जाली सँडवीच रेडी. ओके इजी सारकें क्विक म्हणटाय ते भाशेन. सो गायज तुमी चोयला आसतलें म्हगेली सँडवीच आयज सारकी सिंपल विथ चेरिजोस. सो चोवपा शकताय आनी गायज बरो वास येता आनी समथींग डिफरंट. ओके सदां ती तांती आहान आनी पॉरिज म्हणटा खावपाकूय पडटा म्हाका. सो तांती खायन न्हू बेजार येता स्पेशली जेन्ना तूं बॉयल्ड एग खाता न्हू तेन्ना मातशें बेजार येता तुका. बट तुवें बंदूय करूं शिरी पडना ती खावपा जाय. बट आयज मातशें बंद करता कित्याक मातशें दुसरी रूच येयलीशी म्हाका खावपा. सो समजता गायज तुमी ब्रेकफास्ट केला आसता मू केला ना जाय ये करुया मुज बाबू ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां मागीर. ओके आनी तेच भाशेन गायज जो कोण म्हगेलो ब्लॉग चोयता आनी आजुनूय कोण सबस्क्रायब केलो ना प्लीज सबस्क्रायब कराय. ओके सो हांव जाणा जायते लोक म्हगेले ब्लॉग चोयताय बट तेणी आजून सबस्क्रायब केलो ना. सो मातशें प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी म्हाकाय मातशें उमेद येतलो न्हू मागीर तुमकां न्यू ब्लॉग हाडपाक. सो जितले गायज सबस्क्रायबर चोडटाय न्हू तितली आमकां उमेद येता. सो एक लेगून म्हाका सबस्क्रायबर चोडलो न्हू बरें दिसता. हांव म्हणटा हांवूय सकाळी फुडें उठोता चोयता हांवूच म्हणटा हांवूय आनीक चोडलो. सो आलिशाकूय सांगता आनीक चोड मुगो मुगे सबस्क्रायबर मू. सो गायज तेश कोन्न बरें दिसता. सो प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी तुमगेलो म्हाका सपोर्ट दियाय. ओके सो मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टायम. गायज टायगराचो आतां येयलो तो भायल्यान गेलोलो. सो आतां मार शो मारता हिंगरा. वॉट हॅपन माय बॉय वॉट हॅपन वॉट हॅपन वॉट हॅपन. So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Melissa. Melissa says, "Hi Mercy, Alicia and Tiger. How are y'all? Don't worry Alicia, everything will be fine. Hats off to you Mercy. Your chops were looking very yummy. In fact, at the moment as I am typing my mouth is watering. Same when you were cooking.
Stay blessed always. Thank you so much, Melissa, for the lovely comment. It means a lot to us. And तशें करून सगळे आमकां कमेंट घायलाय आयज तेंकाय थँक्यू आनी प्रिवियसली घायलाय तेंकाय थँक्यू. इट ऑनेस्टली मिन्स अ लॉट टू अस, स्पेशली तुम आमकां इतू लायक टायम दिताय, तुम आमगे व्लॉग चोयताय प्लस कमेंट कोत्ताय. इट्स लायक it takes a lot of your time, especially kon kama boyday thingloy. So thank you from the bottom of our hearts, for loving us so much and supporting us. Okay, God bless you all, love you. So welcome back guys. येलो वचय परतून आनी कितें कितें येयला तशें आतां आसतना तुमकां दाखोवपा, तुमकां रुची काडपाक. ओके, तुम म्हणटली की ताळ काय मू. सो गायज हें जावन हा सगल्यांगलें फेवरेट, आख्या गोंयकारांक गेलें. तुम जाणा आसतलें काटलेश. ओके, बीफ काटलेट आनी केलो हा वचय आलिशान बीफ काटलेट पाव आनी काटलेट फ्राय केले आनी सॅलड. ओके, सो गायज जायते दीस जाले काटलेट खावून आनी काटलेट पाव स्पेशली. ओके, सो काटलेट पाव म्हणल्यार तुमकां सगल्यांगेली तोंडार हें येयलां आसतलें, कितें म्हणल्यार तें उदक येयलां आसतलें. सो तेच भाशेन गायज म्हाकाय सारकें तोंडाक उदक सुटलां. सो हांव खाता काटलेट पाव आनीक सेम टायम टीव्ही चोयता. ओके, आनी तेच भाशेन गायज हांव काटलेट पाव खातलो आनी मागीर जिमा वयतलो. आनी जिमा वचोन तेशीसन गायज हांव मुगेलो एकटो फ्रेंड मेळपा येवपा आहा म्हाका. सो त्या फ्रेंडाकूय मेळटलो. ओके, आनी तुमकां दाखयतलो कोण फ्रेंड आनी कितें तो. आनी एक पाट मुगे ब्लॉगां आहलो तो स्टार्टींग. ओके, सो जेन्ना हांव मेळटलो तेका हांव तुमकां दाखयतलो. ओके, ताळ्या लागले गायज मिसांग, आय मीन तिकसाण लागली ताळ्या. ओके, सो सांगेल ते भाशेन गायज हांव तुमकां जेन्ना हांव थिंग वयतलो त्या फ्रेंडा मेळपाक आफ्टर माय जीम हांव तुमकां दाखयतलो. ओके, सो पयलीं सद्या हाया मुगेलो काटलेट पाव आनी मेळया तुमकां मागीर. ओके, हाय गायज, गुड इवनिंग. केश आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी. सो हांव आनी तुमी मेळना को दीस पो घरा कडेन आहलो गायज हांव, पूण बिजी आहलोलें मातशें म्हाका डिस्टर्ब केलो ना. तो म्हणपा लागलो तुगे कर. आनी आज जाली 5:30 आनी मातशें आतां ब्रेक घेयला, पूण कोत्ता हांव मागीर पत्ते. सो म्हाका तें केदोण कांय काम काबास जालें बगर सुसेग लागना गायज. सो कितें एशें कोन्न कितें प्रॉब्लम जालो आहा जाल्यार तें सॉल्व केलें बगर म्हाका पीस मेळना. सो हांवें तें कंप्लीट केलें. म्हाका अंटील लायक मंडे दी म्हणटाय न्ही, बट तुमी जाणाय जेन्ना बेगीन जाता तें बरें. गायज काल चिकन हाडलो न्हू, सो दिदीयेक एक्चुली काल करपा आहलोलें, पूण मस्सीन आमकां कातून दिवंक ना कित्याक तोय टायर्ड जालो, तेणें रांदून बा धरलो न्हू. तेका लागून सो हांव म्हणलें आसूं आयज करया म्हूण. आनी आतां दिदी कोत्ता चिकन. ओके, म्हाका मेळो ना येवपा व्हडलो रेसिपी दाखोवपा सोदतालें, बट एनीवेज नेक्स्ट टायम. बट बेश्टें राफली सांगताय तुमकां आमी कितें कितें घायलें तें. ओके दीदी, दिखाएंगे ना थोड़ा? ओके, सो गायज असं दीदीन ऑलरेडी चिकन घायलें, पूण चिकन घालचे पयलें दीदीन घायला होण्णा गार्लिक जिंजर बी डाला दीदी. हाँ, गार्लिक जिंजर आनी बे लीव्स. ऑल्सो होल स्पाइसेस घायले तेणे. होल स्पाइसेस भी डाला है ना, ये क्या बोलते हैं, सिनेमन स्टिक वो डाला. सो सगळे होल स्पाइसेस घायले तेन गाइस. ओके, कित कित घायले ते म्हाका खबर ना. जीरा भी डाला है. हाँ, जीरा दिख रहा है इसलिए. मैं आने वाली थी और तुझे बोलने वाली थी रेसिपी, दोनों लाइक ना दिखाएंगे. मैं बोलूंगी तू बता देना. सो मैं बिजी हो गई. और अदरक लहसुन पेस्ट भी डाला. हाँ, जो पड़ता है वही है. हाँ, पहले चिकन डाला, उसके बाद पेस्ट बना रखा है. हाँ, और अच्छा पेस्ट केला. उसमें क्या है दीदी? इसमें है कस्तूरी मिर्ची, हाँ, टमाटर, हाँ, थोड़ा सा प्याज, हाँ, हरी मिर्ची, हाँ, लहसुन, हाँ, थोड़ा सा हल्का डालना. हाँ, हाँ. इतना ही. सो हाँ, तो पेस्ट करून दवरलं गायज तेणे. ते आतां हितून घालतो तो एक बार चिकन थोड़ा पक जाने ना. बस उसके बाद. हाँ, सो सिंपल गाइस, इजी रेसिपी है ना दीदी? हाँ, ये नॉर्मल वाली है. हाँ, जिसको लेकिन बहुत टेस्टी बनती है. उस दिन जब उसने आपने बनाया हाँ, बहुत टेस्टी बनी थी. ऐसे ही बनाते हैं. हाँ, भैया ने बोला ना आपको अच्छा लगा उसको. हाँ, अच्छा लगता, तभी बोला कि अब इस बार बना दे. हाँ, सो गाइस दीदी अनवास बरो येता. इवन दो तेणे काय गायल ना आता, फकत बेस्ट मसाले गायले मिले, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है ऑलरेडी ना दीदी. इससे ही इस खड़े मसाले के साथ ना. हाँ,
हाँ सो इट्स गाइस सो नेक्स्ट टाइम तुमको हम रेसिपी दितोली नहीं दीदी अच्छे से रेसिपी देंगे ना नेक्स्ट टाइम सो तुम कोणा जाय जाल्यार कमेंटा सांगाय गाइस ओके सो दीदी मागीर कोत्तले सो गाइस दीदीन आता बरें वगोन तें कूक केलां चिकन आनी आतां तेणें तितून तो पेस्ट घायला चोवपा आमगे खोडये पेस्ट आसा न्हू गाइस बट इतू टेस्टी लागता गाइस बरें लागता सो मसी दिता हमका रिव्यू मागी नहीं दीदी भैया बोलेगा ना कैसा बना हाँ वो खा के बताएगा सो गाइस याचं बरें दिसता चोवपा आणि अभी हो गया ना दीदी थोड़े टाइम के बाद हाँ और कितना टाइम लगेगा और थोड़े लगेगा 10-15 मिनट तू क्या बोल रही थी जितना पकाओ हाँ उतना टेस्टी होता है हाँ सो जाती तू दोरू जाय गाइस दीदी सांगता सो जाते तू खूप जाते तू टेस्टी लागतं म्हणते नाही दीदी हाँ सो गाइस चोयला आसता तुमी दीदीगे चिकन बरें जालां आनी तेका जाय कोरिएंडर तेकडे ना मुकडे ना सो हांव थिंग शॉपाचेर वयता हाडपाक आनी चोय गाइस हो चोय तुमगे फ्रेंड कसो जॅमात तो सोफाचे टीव्ही चोयता थिंगा जॅमात तो तेगे फेवरेट प्लेस गाइस तेका बेडरूम लेगून ना जाल्यार जाता तेका सोफा मेळ्ळ्या पुरो आनी टीव्ही ऑन आसल्या पुरो तेका जॅम पडटाय भोर तो डॉक्युमेंटरी घालता आनी न्हिदता थिंगा सो हांव मातशें शॉपाचेर वयतालो गो मातशें दाखयलां दीदी कित्याक हांव बिजी आसलेलें रेसिपी आनी दाखोवपाक मेळना म्हाका आनी पूण तेंका सांगलां कमेंटां सांगाय म्हूण रेसिपी जाय जाल्यार दीदी दाखयतो खंय तेंका नेक्स्ट टायम आनी म्हाका कोरिएंडर जाय सो हांव कोरिएंडर घेवन येता ओके आनी चल उठ ना कसो जॅम मारता ना गायज जिमा वचोन येयलें तेशें जाता कासा जाता जीव सो दीदी चपाती कोत्ता आनी चिकन खाता आमी मागीर फ्रेंड इज कमिंग हियर आनी तेगे फ्रेंड येता बेस्ट फ्रेंड हेमादा तो येता जायत दिसान येता रे जायत तें जालो येवन ना मेळ्ळें ना ते जायत तें मातशी चड बिजी आसता व्लॉगिंग करपाक रे सो येत तो नाव यू बिकम फेमस खंय नाव यू डोंट नीड मी खंय रे हेमादा सांग तुका सो गायज माश्रान मेळटाय तुमकां ओके सो गायज तुमचो येयलो आसतलो हांव कितको न्हिदोन आसलो तो सो गायज हांव जिमा आसा येयल्लो न्हू आसलो कांसार जालो आंग दुखपा लागलें हांव टीव्ही घालून चोयतालो थिंगा म्हाका बरी जॅम पडली आनी आमगे फ्रेंडा मेळपा वचपा आहलो न्हू ताका फोन मारलो हांवें पयलो की एक्चुली आम भायल्या मेळच न्ही तूं आमगे थिंग यो सोमतोच सो गायज तो मुगे फ्रेंड न्हू घराको येतलो कित्याक म्हाका आनी भायल्या वचपा नाका आहलोलें कित्याक हांव टायर्ड जालो आनी हांवें म्हणलें ताका सोमतो तूं घराको यो म्हणून सो तो गायज आतां घराको येतलो ओके आनी तेच भाशेन गायज तुमकां हांव दाखयता अलिशा आनी दीदी कितें करताली ती सो तेणी चिकन काल जें हाडलां न्हू तें चिकन करताली चोय आनी आख्खो गरा वास पडला पुरो क्या बना रहा है मेरा बिना दीदी तुम लोग चिकन बना रहे हैं हाँ सो गाइस तुम माइकल आसतले मेरे बिना चिकन बन रहा है इधर आनी शिस्ता गाइस ओके आनी आलिशानू कित तरी नाहल्ले कोथमीर कितें तरी हाडपाक गेलो क्या लानी का कोरिएंडर ना हय गाइस आलिशा हाडूंक गेला कोरिएंडर ओके सो गायज वचोन येयले हांव ओके आनी येत म्हणल्यार जालें दीदी गेले चोय आणि त्याने आता तिथं कोरिएंडर डाल दिया ना हाँ कोरिएंडर घायला ओके सो वास इतू बोर येयला गाइस भायल्यान वास येता स्मेल ना दीदी बाहर आ रहा है हाँ सच में सो चोयला आसता तुमी गाइस मस्ती मागीर टेस्ट करून दाखयता तुमकां ओके आनी दीदी कोत्ता रोटी दीदी क्या किया तूने रोटी हाँ रोटी ते उत्त ते कोरिएंडर तितू घायला नहीं दीदी जो बचा हुआ था ना ए क्या बोलते नान नान बन गया सो गाइस मागे मेळटाय ओके जॅम जाली हां जॅम जाय न्ही चिकनूय सोयन गेला हिंगा कितना सोता है दीदी टीवी ऑन ना दीदी चिकन देख के गया मी ना सो गाइस आता आमगेली दीदी कोता रोटी हिंगा आणि आलिशा का भी सिखाओ दीदी क्या उसको खड़ा खड़ा देख रही हो बनाती हो ना आती है दीदी इसको दे दो ऐसा हाथ में टप 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 करता है ना उसको करने दो देखते होता है उसको कर गो आलिशा जाता कडे बनाती है दीदी बनाता है ना
So ये 4-5 खाता है दीदी. और एक कोरिएंडर ऊपर डाल दिया इसके ऊपर वो ताकि वेस्ट ना हो जाए. अच्छा है. गार्लिक रोटी. ओके. अच्छा लग रहा है ना वो. हाँ. मेरा दोस्त आ रहा है, दोस्त के लिए भी बनाओ चपाटी थोड़ा. कोई नहीं आया. नहीं मजाक कर रहा हूँ, मालूम नहीं वो क्या खा रहा है, बाद में देखेगा उसका मैं. उसको स्पेशल चिकन भी लेके आया भैया. अच्छा. और एक देखता है बाद में उसको कुछ ना कुछ पका के दे दूंगा मैं. ओके. सो तुम लोग बनाओ चपाटी, मैं आता हूँ. हम लोग बना रहे हैं. बोर हिंदी वाला तो तुम पहला बनाओ. हाँ तुम थोड़ा ज्यादा बनाओ, ये कुछ नहीं बनाता है दीदी, इसको सिखाओ. अच्छा दीदी इसी कब तक. हाँ ऐसको करो, ऐसको कर, ऐसा सिखाओ दीदी उसको हाथ में डाल के. दीदी ऐसे करते हैं. दीदी ना भैया के साथ मिलके मजाक उड़ाती है मेरा. ओके चलो तुम लोग बनाओ, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ. मस्ती में मुझे शब्द पकड़ करते हैं लोग. आणि दीदी इतकं हॅपी जातं भैया मग किती म्हणलं नाही दीदी हॅपी हो जाती है ना. सच में अच्छा लगता है दूसरा सब लोग साथ होते हैं ना. हाँ. ओके दीदी तुम लोग चपाटी बनाओ, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, मेरा दोस्त भी आने वाला है ना. चल मिलते हैं. बाय. सो गायज हांव न्हू जेयता. ओके कितें ऑलरेडी जाली 7 o'clock जावपा येयली आनी हांव तेज्या लेट जेवपा वचना केन्नाय. खूंय भायर वयता हें जाल्यार तशें करून. सो दीदीन चपाटी आनी हें चोय चिकन. हांव इतू बरें जालें गायज, हांवें इल्लेशें ट्राय केलोलें, सारकें बेस्ट जालां. ओके सो आतां हांव रोटी बारबर ट्राय करता, कित्याक रोटी बारबर ट्राय केलें ना, बेश्टें ट्राय केलोलें. गायज इतू बरें जालां तुमकां हांव सांगना ना फॉर हॉनेस्टली. आनी रोटी बारबर सारकें बेस्ट लागता. एक्चुअली आमी चिंताली रायस करया वो रोटी करया, मागीर दीदी म्हणपा लागली रोटी करया आनी फरें बरें जालां. मसी गे हांव नको रिव्यू दितलो, दिवपा ना तो, कित्याक तेगे फ्रेंड येता आनी तो आसतलो बिजी तेजे बारबर. ओके गोडी तो मेळयता तेका, बट चोवया टेस्ट करून सांगता जाल्यार. बट ऑनेस्टली गायज म्हाका बरें लागलें जाल्यार मस्सीकूय सेम आसतलें, मस्सीकलोय रिव्यू. आनी फरें तेगे हाती जादू हा दीदी गेल्या, कितें इतू सिंपल वे केलें तेणें, बट इट्स रियली नायस. आनी आनीक कितें करपा आहा आमी दाखयत रावतलीं कितें कितें ह्या दिसांनी. ते एक्चुली घरा आहलोले, हॉलिडे आहलो तेका, बट ते हालसून कामां वयता. बट नेक्स्ट ऑफाचेर कितें करया म्हणलें तेणें, मागीर आमी दाखयता तुमकां. ओके सारकी रेसिपी घालतली त्या दिसा. ओके सो मेळया मातशें रावन. सो गाइस फायनली आता हांव फ्रेश जालो आनी येयलो. ओके आनी हांव म्हगे फ्रेंडा रावतालो, तो आजून येयलो ना. आतां मेसेज घायलो तेणें म्हाका आपण खंय ओद्याटी आहा, विल बी देयर इन 10-15 minutes. ओके आनी तेच भाशेन गायज हालींशें आपण जेन बाय रेडी. दीदीन चिकन केलें तें करून हांवें रेडी तें. ओके सो जाली किती टाइम 8 जावन गेली. 10 मिनटां ना 8 15-20 मिनटां आहाय. सो गायज ऑलमोस्ट 8 जावपा जाली आनीक येतलो म्हगे फ्रेंड आतां. ओके हालींशें जेयलें, बट आतां हांव तेका रावता म्हगे फ्रेंडा. आनी कितें तुमकां सांगिल्लें ते भाशेन एक्चुली हांव तेका भायर मेळपा वचपा आहलोलो, कित्याक आमी दोगांय न्हू बारबो काम करताले प्रिमेरिनाक. Yeah, they know him. So this is the people who don't know. Okay, so आम बारबो काम करताले आनीक वय गायज तो येतलो हिंगा आनी तो येयलो म्हणटरी न्हू म्हगे टायम पास बरो जाता. आनीक आख्खो गोत हांसोयता. तो इजिप्शियन तो. ओके तो ही इज फ्रॉम इजिप्ट आनी तेका म्हगेलें जेवण आमगेलें इंडियन जेवण लायक तेका, सारकें स्पायसी बा लायक तेका. सो तेका लागून हांवें स्पेशल चिकन हाडलो हा. बट स्पेशल चिकन दीदीनूय केलो हा, बट हांवें हाडलो हा. ओके सो स्पेशल तेका मागीर हांव बरें स्पायसी चिकन दितलो. हांव नको गायज तो कितले येतलो आनी कितें म्हणून. सद्या तुमकां दाखयलें ते भाशेन 8 जावपा जालीं. सो आनीक 10-15 म्हणलें तेणें. तशें गायज तेगे खबर 10-15 मिनट म्हणटलो, मागीर आनी 10 मिनट काडटलो, आनी 10 मिनट काडटलो. सो तेका लागून म्हाका दिसता गायज हांव न्हू हो व्लॉग काबार करतलो. बट काबार करचें आदी गायज न्हू आमकां गिव अवे सांगपा जाय. अलिशा सांगतले, अलिशा एक्सप्लेन करतले कितें जाय आनी सो गायज आमी न्हू सेकंड आमी पोतरी स्पिन केलोलो गिव अवे हें करपा. ते दोना मारिया आंटोनेटा म्हूण कोणेकली बायले गिव अवे लागलो तो. सो आमी ईमेल एड्रेस घायले आमगेले डिस्क्रिप्शना न्ही रे.
आणि ऑल्सो हांवें गिव अवे कमेंटाचे ते गेल्या ते कमेंट घायलो तो आमी गिव अवे व्लॉगाचे तेजेरूय ते हांवें कमेंट घालून हें केलें की तूं विनर म्हूण तुका चूज केलें म्हूण ओके लायक स्पिन केलो तुगे नांव येयलें म्हूण सो आमी थिंग घायले ते आनी ईमेल एड्रेस घायलो हा म्हूण सांगलें तूं आमकां ईमेल कर म्हूण सो आमकां न्हू गायज पयर एक दिसा ईमेल येयली जाय दिसांनी न्ही रे आफ्टर वीक्स टायम आफ्टर वीक एक विकान अशी ईमेल येयली हय आफ्टर वीक्स टायम आमकां ईमेल येयली की आपण मारिया आंतोनेता दुसरो नंबर आहा तो नॉट द सेम एज द युट्यूब न्ही रे तो लास्ट एंडिंगाचो सो आमी म्हणलें आनी स्क्रीनशॉट एस काण धाडला वियर्ड वे आनी बँक डिटेल स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहा वयर आनी अकाउंट नेम मारिया आंतोनेता आसूं जाय न्हू सो अकाउंट नेम लोटस बँक कितें आहा हांवें म्हणलें हें आनी कितें मातशें डॉजी अशें लागलें म्हाका सो ताका लागून हांवें ते ईमेल घायली पळय ती मशीन घायली न्ही रे की जस्ट रिप्लाय गिव अवे ब्लॉगाचे रिप्लाय कमेंट कर म्हणून म्हाका कळो जाय आसलो तोच मनीस जाल्यार कित्याक फेक हय सो जालें मागीर आमकां कांय रिप्लाय येवना तिसऱ्या दिसा आमकां व्लॉगाचे दुसऱ्या व्लॉगाचे तेगे मेसेज येयला हाय मिस्टर अफोन्सो म्हूण आपण हुंय गिव अवे तुगे रॅफला जिखलो हुंय आनी ASAP हुंय घाल हुंय पयशे आनी इवन ईमेलीचेर तशें घायलो गायज ASAP कितें नीडफुल हुंय ASAP हुंय सो गायज जेन्ना नीडफुल ASAP म्हणटा म्हाका कळ्ळें कितें डॉजीयस म्हणून ओके फेक आसतलो थोडे आमगे ते डिस्क्रिप्शना ईमेल एड्रेस काड थोडे हें केलें आसतलें कळ्ळें तुका थिंग घायलो हा न्हू ते हांवें ताका लागून सो द ईमेल वॉज सेयींग 1 सेकंड मारिया Hi Mr. Afonso, I am the winner of raffle dated 21st January. Hoy. My name is Maria Antonetta. My name was called out and I send you Gmail with bank details hoy on the same day ra. So आणि bank detail गेले त्याचे नाव येना न्ही गो आणि गायल कितकोन I can't show them no. एनीवेज हांव तुमकां स्क्रीनशॉट घालतो गायज तेजो हिंगाय स्क्रीनशॉट घाल्या आमी तुमचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणून घायला ओके ब्रांच नावगर हुंय बेसन रोड हांव नका तें हुंय ते आनी बट शी ऑलवेज पुट्स दॅट पर्सन पुट्स आय एम फ्रॉम बॉम्बे सदां रे कळ्ळें तुका लाव फ्रॉम मुंबय घालती सदां आनी अकाउंट डिटेल्स इट इज लोटस सेविंग बँक हुंय ओके म्हाका मातशें डॉजी अशें लागलें कितें काय म्हणना रे अकाउंट डिटेल नेम तेगे आसूं जाय आसलो न्हू दॅट्स वाय एंड प्लीज डू द नीडफूल ASAP आनी हुंय सो हांवें म्हणलें हें आनी कितें अशें करून घालपाक कोणूय थँक्यू सो मच बा म्हणटा आनी हें कोत्ता हें सारकें डिमांडींग अशें म्हणल्यार ऑब्वियसली ते 50 पावंड ते आमकां कळ्ळें न्हू रे बट वयताय ते सारकें हाती वचों जाय न्हू ताका लागून वॉट यू से येस सो गायज म्हाका कन्फर्म जावपा जाय तो सारको अनलेस शी कॉल्स मी हांवें नंबर घायलो हा हय सो आमी यू पुट नो ऑलरेडी नंबर सो गायज आमी नंबर दिल्लो हा सो म्हाका आमकां कॉल करून आमकां तेका उलोवपा जाय आनी मागीर हांव तो प्रायस दितलो ओके ना जाल्यार गायज इफ आय थिंक इट्स अ फेक आय विल रिस्पिन अगेन ओके वी डोंट माइंड रिस्पिनिंग अगेन बट आमी रॉंग हाती दिवपाक हय फेक अकाउंट आनी कितें आहा तेका मेळपा ना कित्याक मारिया आंतोनेत आनी तेजी एड्रेस खंयचे आनी कितें तें कांय ना सारकें ओके आनी तेका नंबरूय दिलो हा कॉलूय तो करपा जाय ओके सारकें जालें हय सो सारकें कन्फर्म करतले आनी आमी तो गिव अवे प्रायज दितले ना जाल्यार गायज वी विल रिस्पिन कितें म्हणटाय तुमी गायज सारकें न्हू I don't know who's gonna be lucky but we will not give her until she calls me हय सो गायज कमेंटा सांगाय कित्याक फेक अकाउंट न्हू तो कित्याक तेगेले ते आनी कोण एशें कोन्न मागपा ना पयशे नीडफूल ASAP सेंड मी ASAP आनी अकाउंट नंबर कितें स्टेट बँक कितें आहा आनी दुसरो आहा लोटस बँक आनी नावय ना तेजे आतां तूं पयशे घालूंक गेले तेजें नाव येत न्हू मनशाचें हेजेसून पयशे धाडटा न्हू इंडिया तेजे अकाउंट डिटेल घायल्यार रोकडो नाव येता मॅच बा कांय जायना ना ते गेले ओके सो ते सांगपाक केला जस्ट वी थॉट वी लेट यू ऑल नो यू नो दिस इज द आनी तुमी कमेंटा सांगाय गायज कितें करपा तें रिस्पिन करपाचें ओ तेका दिवपाचें ओ तेणें कन्फर्म केलें जाल्यार सारको फोन करून उलोवन कन्फर्म केलें जाल्यार वी विल गिव हय सो एक्चुअली हांव पर्सनल नंबर घालपा नाका आहलो बट तेगे पयशे न्हू ते दिवपा जाय न्हू सो पर्सनल नंबरूय घायला चोवपाकूय ओके कितें आहलोलें हिंग कोण आमकां इंस्टाग्रामाचे मेसेज घायली दॅट्स इट यू नो वी स्पोक टू हर and that's it and we gave her the money पूण हे गायज आमकां कमेंटा प्लीज सांगाय ओके कितें करपा तें आनीक
आयचं ब्लॉग गायज आम्ही हिंगा काबार कोत्ताय कितें आमगे फ्रेंड कितले येतलो आनी कितें म्हाका खबर ना रावनाका हांवान राव ना बट तो येल जाल्यार आय मायट शूट समथींग लेट्स सी इफ इज कम्फर्टेबल ओके सो लास्ट टाइम येलो तो बट आय मायट शो समथींग ओके एटलीस्ट हाय मुट्टा तरी दाखयतलो तुमकां ओके सो वॉट एल्स नथिंग जस्ट वॉन्ट से थँक यू गायज तुम्ही इतू सपोर्ट करताय म्हणून आमकां जायते न्यू सबस्क्रायबर्स येयले आनी आयजू येयले आनी कितले आनी येयत हाय सो वी आर लायक यू नो रियली हॅपी अबाउट इट थँक यू सो मच गायज आणि तुमकांय न्यू येयले तेंकां आनी आमगे पयलींचे जे म्हगेले व्लॉग चोयताय सदां आनी डेली कमेंट कोताय तेंकांय थँक्यू म्हणटा वी आर ग्रेटफुल टू यू ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल वी आर अपलोडिंग नो येस गायज जितले तुम चोयताय न्हू तितले म्हाका घालपाक बरें दिसताय एक पाटी गायज जेन्ना व्यू लेस येताय न्हू तेन्ना मातशें हेंच जाता अरे आयज कितें जालें तरी कोणें चोयलें ना सो कितें जालें कितें रॉंग जालें कितें जालें डेली आम घालताय तेदोना जायते व्यू पडटाय मागीर रँडमली सारकें सकयल गेलें म्हणटरी मागीर म्हाका हेंच जाता म्हणजे हांवें कितें मिस्टेक केली काय कितें मगे रॉंग जालें काय हांव मागीर मातशें आबूज जाता ओके गाय सो आमगेले ब्लॉग चोयत राय कितें तेशें आहल्यार तुमी म्हाका सांगपा जाता ओके कितें तुमकां रॉंग दिसलें ओके आमकां तुमगे लायक जालें ना जाल्यार तुमी सांगूंक सो जाता सांगाय गायज ओके सो म्हज्यान इम्प्रूव जावपा जाता म्हज्यान चेंज करपा जाता बट झुपको सडनली चोयनासता रावनाकाय ओके गायज आनी म्हगेलो फ्रेंड फोन मात म्हाका ओके सो तेच पयलो ताका फोन उपाच न्ही आतां हांव फोन हिंगा आय मीन सॉरी हो ब्लॉग हिंगा काबार करया ओके समजता आयचो ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जाला आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय